सुरुवात एक गीत गाऊया. A11, page 5. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज सद्या कालाचो सवो आयतार. आयचो विशय जिवीत आनी मरण आसात विचून काडीत ते मेळटले. सिराकाच्या पुस्तकांतली आयच्या वाचपांतली ही उतरां ती आयच्या सेवा धर्माक अर्थ दिता. कित्याक आयज आमच्या दोन प्रांतांत आनी भलायकी परिशदांचो दीस मनयतात. जिवीत आमकां देवाचें देणें. हें जिवीत आमी बरे भाशेन जियोलेली देवाक जाय. बरें जिवीत सोडून आमी वायटाक वेंगयल्यार मरण आमचे मुखार उबें रावतलें. जें आमी विचून काडटा तेंच आमकां मेळटलें. तर बरें तेंच विचून काडुया आनी आमकां सगल्यांक बरी भलायकी मागतना बरी भलायकी दिवंक वावुरतात तांच्याय पासत हे मिसाचे पेटेन मागुया आनी जिविताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासून संतोषान ह्या मिसांत वांटो घेवया. जिवीत देवाचें देणें जिवीत आसल्यारूच पुरो ना, पूण हें जिवीत बरी भलायकेन आसलेली जाय. देखून आयज प्रेशितांचो भलायकी प्रेशितांचो आयतार समोर उमता आसतना आमकां सगल्यांक बरी भलायकी मागुया. आनी बरी भलायकी आसल्यारूच मनीस जिवितान बरो आसतलो आनी ताच्याच हातान आसा ही भलायकी सांबाळूंक आनी भलायकेन जिवंक. जायते फावट जिवाची निगा घेवंक ना देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. आमी एकामेकाचेर राग दवरून आमची भलायकेक तशें दुसऱ्याची भलायकी वायट केल्या. देवान दिलेले जिविताक मार दिला. सोम्या काकुटकर आमच्या पेल्याक गोवयो म्हणून दुसऱ्याचें जिवीत संतोषान भरचे सुवातेर ताच्या जिवितान निराशीपण आमी हाडलां. क्रिस्ता काकुटकर दुसऱ्यांक तुमी देव दवरून नासलेलो म्हणून ताचेर आमी फॉर्मोन मारलां आनी पुर्बाक
दितोल्या उतरांनी म्हज्या पेल्याक हांवें उखलून दवरूंक ना. सोम्या काकलूट कर. सोम्या काकूट कर. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आयचे मीस कोंफरांत भावा भयणां खातीर भेटयल्लें आसा. जिव्यांक बरी भलायकी मागुया, मेलेल्यांक सासणाचें सूख मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमणे जियोंक आमकां आदार दी. या आमी मागता आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा सांबाळूंक जातात आनी विस्वाशीपण चलोवंक तुजेच आदीन आसा. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक मांडल्यात. तुका कुशीक ताका हात घाल.
मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसात, तो विचून काडीत तें ताका मेळटलें. सर्वेस्पराची जाणवाय भोव व्हड, तो सोकतेन बोलबोन आनी सोगलें ताका थावें. ताची भोक्ती करतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची दर एक कोरणी तो वळखता. खोटेपणाच्या मार्गार चलूंक ताणें फरमावंक ना आनी पातक करूंक कोणाकूच ताणें रोजा दिवंक ना. देवाचें उतरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची समूर सांबाळतात ती खरेंच सुकेस. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराची समूर सांबाळतात ती खरेंच सुकेस. नितोल निर्मोल जिविताची सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती खरेंच सुकेस. ताची कुशी पावता ती सोगल्या काळजान ताका सोदता ती खरेंच सुकेस. जबाब, सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती खरेंच सुकेस. जोडणायेन आमी ताचे कायदे सांबाळूंक तुवेंनूच ते परगट केले. तुजे कुशीक सदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल तीर आसूं. जबाब, सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती खरेंच सुकेस. तुज्या चाकराक भलेपण दाखय, म्हजें जिवीत बागी जावं. तुजें उतर सांबाळटलो, तुजी विचित्र सुमूत नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब, सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती खरेंच सुकेस. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, हांव तें सदांच खुशेन मानतलो. तुजी समोर सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलो. जबाब, सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती खरेंच सुकेस. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सोपुर्नायेक पावलोल्या मनशांक आमी जानवाये विशीं उलयता. ही जानवाय ह्या संवसाराची न्हय वो नाटक जावंक येतात त्या संवसाराची प्रधानाची न्हय, पूण आमी परगट कोत्ता ती देवाची गुडारी जानवाय. ही गुपीत जानवाय देवान खाला आदी आमचे मोहिमे खातीर फुडेंच थारायलोली आनी संवसाराच्या एका तरी प्रधानांक ती खोलीत जावंक ना. ती तांकां खरेंच खोलीत जाली जाल्यार मोहिमेच्या सोम्याक ती खोदीच खुर्सार किलावचे नासले. पूण अशें बरयलेलें आसा, आपणाचो मोग कोत्तोल्यांक देवान तयार केलां तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनाक आटापूंक ना. हेंच आमी परगट कोत्ता. आत्म्या उदेशी ह्यो वस्तू देवान आमकां बुडाप्यो केल्यात, कित्याक आत्मो सगल्याचो ठाव घेता देवाचो पर्यान. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनयांक हांव तुका दिनवासता, कित्याक स्वर्गीच्या राज्याचे गूढ तुवें ल्हानांक उक्तें केलें. सर्वेस्पराचो
वाचोय सोय सोय सोबिस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं बातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वैमान तुका सुनिया जेजून आपल्या शिसांक म्हणले शास्त्रांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हडटें न्हय जाल्यार तुमी सर्गेच्या राज्यान केदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारी तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो धर्म सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलेल्या म्हणत जाल्यार तो कोणाची कास्तीक सांपडटलो. सांगलोलें आसा तें तुमी आयकलां. पर्दुवार करूं नये. तर हांव तुमकां सांगतां जर कोणूय एके वस्तोरेचेर कामसारीन दोळे लायत ताणें आपल्या काळजान तिचे कोडे पर्दुवार केलो. आनीकूय पुर्विल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां. सोपूत मोडूं नये पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुतांक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां सोपूत निबेल दिवं नये. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी. वय जाल्यार वय ना जाल्यार ना. हाचें म्हूण ओगणें तें वायटोव्याक पडलें येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो सुनीता एक 16 वर्सांचें तरणाटें SSC पास जाल्लें. गरीब घराब्यांतलें. ताची आवय मेलिली आनी ताचो बापूय कुली कसो काम करतालो. आनी हे भाशेन तो काम करतालो जोडटालो पूण ताका सोऱ्याचो वीस आसलो. जोडटा तें सोऱ्याक घालतालो. आनी हे भाशेन तो हें अशें करता देखून हे तरणाटी एके भाशेन एकसूर आसलें देखून निराशीक जाल्लें. आनी निराशी जावन एक दीस तें चिंता आपलो फुडार कितें जातलो, कोण म्हाका पळयतलो, फुडार कितें जातलो हें चिंतून एके भाशेन जीव दिवंक गेलोलें. आनी जेन्ना तें जीव दिवंक दर्याशी गेलेलें तेन्ना थंयसर ताणें दर्यान एक निस्तें दर्यांतलें भायर पडोन फडफडटा तें पडयलें. आनी बेगीन बेगीन धांवून त्या नुस्त्याक काडून पोत्तून उदकांत घाल्लें आनी ताका वाचयलें. आनी ह्या वेळार ताणें आपलें जिवीत एके भाशेन बदल्लें. म्हजें जिवीत हांव जियेतलीं आव्हानांक फुडो करतलीं म्हणून निर्णय घेतलो. आनी बऱ्या मनाच्या मनशां सांगाता हातान हात घालून ताच्या गांवांत चलतले सगळे बेबदिकाय आड वावरूंक तें फुडें सरलें. कित्याक ताचो भावूय बापूय बेबदिकाय करून रगत ओंकोंक लागलो आनी तोय एके भाशेन तें जीव दिवचे आदीं 4 दीस आदीं मेलो. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो आमी पळयता
कोण भाशेन हे तरणाट्यान ताका आवय नासली आनी बापूय नासलो. आपल्याचो फुडार कितें जातलो तें चिंततालें आनी हें चिंतून निराशी जावन आपलो जीव दिवंक सोदतालें. पूण हे घडणे वरवीं ल्हानशें ताणें आपलें मन बदल्लें आनी मन बदलून सोऱ्याक रोंपलेल्या खातीर तें वावरूंक फुडें सरलें आनी एके भाशेन आपल्या जिविताक फुडो करूंक ताणें निर्णय घेतलो आनी एके भाशेन आव्हान आपल्या जिवितान घेवन आपल्या जिवितान ताणें तांच मारली. प्रेदीच्या बाबा म्हणिनो, आयज भलायके प्रेशितांचो आयतार आमी समोर उरता. आमकां सगल्यांक बरी भलायकी जाय. भलायकीच आसल्यार जिविताक शांती समाधान आसतलें. भलायकी बिगडली जाल्यार मनीस दुखी कोंतीक कोश्टांक फुडो करचो पडटा. देखून सगल्यांक आमकां भलायकेची गरज आनी ही भलायकी आमच्या साथान आसा. ही भलायकी जायते फावट आमी देवान कित्याक आमचेर दुयेंस धाडलें अशें आमी जायते फावट चिंतता. देव आमचेर वायट धाडिना, पूण जायते फावट घडये आमचेच गुन्यांवांक लागून जिन्सा तरेचे पिडेक आमी सांपडटा. तर आमी पळयता कोण भाशेन जिवीत आमकां देवाचें देणें, पूण जिवितान बरे भाशेन जियेतलें जाल्यार भलायकेची गरज आनी भलायकी आमच्याच हातान आसा. जशें आयचे पयलें वाचप आमकां सांगता, जिवीत बरें करूंक आमच्याच हातान आसा. तुका जाय तें सिराकाचें पुस्तक म्हणटा विचून काड. जिवीत ओ मरण, आशिर्वाद ओ शिराक, कितें तूं विचून काडटाय तें तुका मेळटलें. हो आयचो विशय आमकां उगडास करता. जें कितें तूं विचून काडटाय तें तुका मेळटलें. तर आमी सगल्यांनी बरें तें विचून काडूंक, वायट तें सोडून दिवंक प्रयत्न करुया. जिवीत दितेलें, जिविताची संस्कृताय आमच्या जिवितान जियोवंक फुडें सरुया. मरणाची संस्कृताय पयस करुया. तशेंच आयज आमी भलायके खातीर मागता आसतना जी सगलीं भलायके खातीर वावुरतात तांचे खातीर मागुया. जावं दोतोर, नर्सी तीं वावुरतात, आमकां बरी भलायकी दिवंक तांचे खातीर मागुया. आनी त्याच बरोबर तांचे खातीर आमी मागता आसतना देवाक दिनवासुया. जिविताच्या देण्या पासत आनी देवाक मानता ते भाशेन आमचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करुया. खुशालकायेन जियोवंक आनी ओडटा बरीत जिवीत जियोवंक आमकां देवाचो आदार आनी कृपा आमकां मागुया. जशें आयच्या पयल्या वाचपान सांगलेलें आसा, तुज्या हातान आसा, तूं कितें विचून काडटाय तें तुका मेळटलें. तशेंच आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता, देवाचे जाणवायेच्या आदारान आनी नोय मनशाचे जाणवायेच्या आदारान आमी विवेक करूंक. बागेवन पावलो आमकां उगडास करता. जें कितें आमी विचून काडटले तें आमी न्हय आमकां जाय तें, पूण देवाचे जाणवायेच्या आदारान देवाक जाय तें, देवाचे कुशे पोरमोणे बरें तें आमी करूंक. देव आमकां एके भाशेन ही जाणवाय आमकां दिता, विवेक करपाचो आत्मो आमकां दिता. तर देवाच्या आत्म्या पोरमोणे कितें बरें तें आमी विचून काडुया, वायट तें पयसावया. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां कांय शिकोण जेजू दिता. कांय शिकोण म्हणटा जिवेशी मारूं नये. हें आमच्या आदल्या पुर्वजांनी आमकां सांगलेलें. देह मानामेन
देवाचे सुमूर्तीचे उपदेश आमकां दिल्ले हे मानामेन पाड आनी तूं जिवीत जोडटलोय. आनी हे भाशेन हे मानामेन पाडूंक आमकां आपयल्ले. पूण आयचे शिकोण बोलतेच जेजो आमकां दिता. न्हयच मानामेन पाडूंक, पूण तो आमकां सांगता रागार जायनाकाय, राग दवरिनाकाय, कोणाचेरूच रागार जायनाकाय आनी कोणाकूच कसलेच वायट उतरांनी पाचारूं नाकाय. गोयो बेलको देव धोर नासलोलो अशेंय म्हणू नाकाय. दोन सभे मुखार तूं जबाबदारी आनी कायदे फाडिना जाल्यार तूं न्याय तुजी नीत करतली. देखूनच म्हणटा देवाचे झाडवायेन विवेक कर आनी हे भाशेन तूं कोणाचेरूच रागार जायनाकाय, कोणाकूच कांयच वायट म्हणिनाका, कोणाचेरूच तूं निशेध मारिनाकाय, कोणाचीच नीत करिनाकाय. तरी शिकोण आयच्या दिसा आमकां दिल्ले आमी पळयता. तर आमचे लागीं घडटा ते उपाय घेवया आनी हे भाशेन जिवीत आमचें बरें करूंक, भलायकेन भरलेलें करूंक आमी बरें तें विचून काडुया. हो विवेकेचो आत्मो आमकां दिल्लो आसा, बरें तें आमी विचून काडुया. जिविताची संस्कृताय आपणावया. जें कितें जिविताचेर आड येता, जें जिविताचेर आक्रमण करता तें पयस करुया. राग, दुस्मानकाय, क्रोध हे भाशेन आमच्या मनाक आनी काळजाक शांती हाडिना, न्हय म्हूण दुसऱ्यांच्या मनाक आनी काळजाक शांती दिना. तर असले भलायकी बिगडटा तसले पयस कर आनी म्हणटा रागार पर्यंत जायनाका. आमचें जिवीत बापाच्या हातान घालून जिवोया. तर आमकांय सगल्यांक बरी भलायकी जाय आनी आमी जाणा बरी भलायकी म्हटल्यार शांत मन, शांत कूड, शांत आत्मो. तशें म्हणलेलें आसा गूड हेल्थ इज इक्विलिब्रियम ऑफ मायंड, बॉडी एंड सोल. तर असले वातावरणान जिवंक आमकां ह्यो विवेकेचो आत्मो दिल्लो आसा. त्या प्रमाणे कितें आमच्या जिवाक बरें तें खावया, कितें वायट पडटलें तें खावचें न्हय, कितें बरें तें आमच्या मनान चिंतुया, वायट कोणाचें चिंतें न्हय. जशें आयची वाचपां आमकां ही शिकोण दिवन म्हणटा जेन्ना तूं वायट चिंताय तेन्ना तूं पातकान पडटाय. बरें चिंताय, बरें आवडे, बरें चिंतना, बरीं उतरां, बऱ्यो खोलण्यो आमच्यो जावंक आनी हे तरेन देव आमकां बरी भलायकी दितलो जेन्ना आमी देवाची आज्ञा प्रमाणे चलता आनी जियेता. आमी जिवीत जोडूंक पावतले. जिवीत सुपूर्णायेन जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाचे बलिदानांतल्यान आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो बाबाड एकाच देवा सोबेक आमी जिवो करुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजदाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोब्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंच काल ताणें खोस सोंसले, ताका कुस्तान चडलो, तो मेलो आनी ताका लेगी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोत जालो, स्वर्गाक चडलो, सौर पदवीदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिवे आनी मेल्ल्यांची मुसुमी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठाण, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जिवीत व मरण, आशिर्वाद व शिराक तूं विचून काडटाय तें तुका मेळटलें. तर जिवीत आमी
वेचून काडूंक आनी हे तरेन देवाचो आशिर्वाद आमी भोगूंक पावूं बरी भलायकी बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पंजेच्या अंतस्कराची फावो ती आकारणी करून तांकां ह्या आधुनीक काळार बऱ्या आनी वायटां मदें विवेक करूंक शिकोवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळे नागरिकांच्या जिविताक बरें पडटा तितले करूंक आनी खेरीत भाशेन मनशाचे भलायके पासत वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. एकसूरपणाचे जिवीत सोडून समुदायाक जिवीत जेवन आमी एकामेकाची उर्बा वाडोवंक आमचे लागीं घडटा तितलें करून जिवीत फुलोवंक आमी वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भलायकी प्रेशितायेच्या आयताराक सगळ्या पिडेवंतांक पेकोवणी मागुया. तशेंच पिडेवंतांची काळजी घेतल्याक पवित्र आत्म्याची शक्ती मेवल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्गीच्या बापा आमच्या जिविताच्या देण्या पासत तुका आर्गां दिता. आमकां बरे भलायकेन सांबाळ आनी भलायके प्रेशिताय करतल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. भेटवणेच्या वेळार गायन करतले हांव C21 पेज 37. कितें गाताय त्या उड्यार, कितें गाताय ते काजी, यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेदीन दवरताय, कितें गाताय त्या कितें गाताय ते काजी, यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेदीर दवरताय. म्हजो आत्मो हारितो, म्हजें काळीज सगळी म्हजी स्वर्गाय तुजेच पासत क्रिस्तांव Jesuच्या
तुझेच पासोन क्रिस्तांव जेजूच्या बलिदानान आनी कितें मोगताय म्हज्या बाबा म्हणिलोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. या तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत घालिलोय आमच्या हृदयाचे पवित्र विचार डबात सर्वेस्पर मानून घेवया. सर्वेस्परा हे भेटोणे वरवीं आमची काळजां नितोड निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे पोरे सर्गेचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सौर काळे आनी सौर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतान चोल घेतलो. कुस्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतले आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचे जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेस्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे बेडच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोठ मुरगोटुया. Jesu, Jesus,
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा मणाची काकूत कर. कोंफरांत मेल्ल्या वांगड्यांची काकूत कर. जिवी आसलेल्यांक बरी भलायकी दी. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अशा वारमारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदूतां आनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. देवाच्यो आज्ञा पाळटा ताका जिवीत मेळटा, बरी भलायकी मेळटली. ही बासावणी केल्ली आमी आयकल्या. तर देवाची आज्ञा प्रमाणे चलूंक आनी जिवितान बरी भलायकी आमकां जण एकल्याक फावो जावं बापाचो आदार मागण्यांतल्यान एकामेका पासत मागुया आनी राग दुस्मानकाय क्रोध पयस करुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो तो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां काळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र समेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. आमची
असतो जेजू आमकां पिडा रोगांतली काडून उडोवंक आनी जिवितान बरी भलायकी दिवंक तो आयलो आनी हीच ती भलायकी ताचे सवे आमी अणभवूंक आमच्या काळजांनी तो येता ताका शेवतात ती आमी सगळी सुभागी सुया त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कमियाच्या वेळार गायन करुया D15 पेज 55.
सोम्या काळजांत म्हज्या आयला बरो संतोष म्हाका दिलाय सगळोच म्हाका तुजोच केलाय मोगान तुज्या म्हाका बोलाय प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाड बापा सर्गीच्या स्वादीक जेवणांत आमचे बुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पोसण आमी सदांकाल आशोंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसुया. आयच्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या बागयोन आंतोनीचो समुदाय सगल्यांनी भाग घेतला आनी आमकां बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक आदार दिल्ल्या खातीर ताका शाबासकी आनी दिनवास. आयज दोतोनीची भुरग्यांची आनी संदेशकारांची भोंवडी पिकनीक बिरोंडे आमचे डायसिजीचे फार्म आसा थंय आमी फार्मान हो आयचो दीस सारूंक वेतेल्या बरे भाशेन पिकनीक जावंक मागुया. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन सोमारा दीस मीस सकाळीं 7:30 मंगळारा दीस मीस सांजे 5:30 वाजता बुधवारा दीस सकाळीं मीस 7:30 सांजे 6 वाजता तोदोबे कोपेलान मीस आसतले. सोडावेर ब्रेस्तार 7:30 मीस. शुक्रारा दीस सकाळीं 7 एडोरेशन जाल्या उपरांत 7:30 मीस आसतले. 18 सोनवार 7:30 मीस आनी साल. सांजे 5 वाजता ऑल्टर सर्वस सांची जमात. साद्या काळाचो येता तो आयतार 7वो आयतार बरोस हे चायल्डहूड संडे भुरग्यांक भेटलेलो आयतार. 7:30 मीस. माडावळ करून बागयोन दोमिंगोचो समुदाय. मीस जाल्या उपरांत कॉन्फ्रारिया जनरल बॉडी मिटींग आसतली. बजेट करपाक आनी कितें उलोवपाक जाय जाल्यार ताची जमात आसतली. पयलें मीस जाल्या उपरांत कॉन्फ्रारियाची जमात. 11 वाजता पवित्र स्नान. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन 14,060 रुपया. एक बरो देखणार इगोरचें एक डोनेशन दिलां 20,000ची चॅक. आपलें नांव सांगिना काय म्हणलां
ताका आमी दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा. पॅरीश बुलेटीन आयलोलो आसा. परगोटणी जी कोण समुदायांनी व्हरून फुडारी मांडटात सांकिस्तीन दवरलेली आसा फुडाऱ्यांनी वांडपाची व्हरून. तशेंच हेल्थ कॅलेंडर हो आयचो हेल्थ संडे दिल्ले समुदायांनी धाडलेले आसा. ताचेर जायते शिकोण दिल्ले आसा. कितें आमी आमची भलायकी सांबाळूंक कितें गरजेचें कितें कितें तें दिल्लें आसा. तर कोणें वेल्यात आनी तें वांटून बेगीन हाडून दिवचें म्हूण मागता, पयशे हाडून दिवचे म्हूण मागता. काल फादर आयलोलो पयशे व्हरूंक. काय म्हणून पयशे थोडे भुरग्यांनी विकल्यात, पयशे हाडून कोणेंच दिवंक ना. थोड्यांनी कोणें उरला कोणें दिवपाचो कॅलेंडर वेल्यात हाडून दिवचें म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसो. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान शिव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया. F13 पेज 91. खुशाल सदांच आमी भोवचे, खुशाल दादोस आमी रावचे. मोगा जिवीत एकूच बरें, आमयना जिवीत एक बरें. खुशाल सदांच आमी भोवचे, खुशाल दादोस आमी रावचे. मोगा